राज्यात नव्यान जनगणना जावची म्हूण भंडारी समाजाचे कांय फुडाऱ्यांची मागणी। ताणे हे विशींचे निवेदनूय समाजाचो फुडारी विद्यमान मंत्री रवी नाईकाक दिले। शुक्रारा भंडारी समाजाचे सुमार 35 जाणांनी आदलो मुख्यमंत्री आनी विद्यमान मंत्री रवी नाईकाक निवेदन दीत राज्यात जनगणना घडोवन हाडपाची मागणी केली। हे मागणे फाटलो मुखेल हेतू आसा तो म्हळ्यार भंडारी समाजाक राजकीय आरक्षणाचो। शुक्रारा भंडारी समाजाचे सुमार 35 जाणांनी आदलो मुख्यमंत्री आनी विद्यमान मंत्री रवी नाईकाक निवेदन दीत राज्यात जनगणना घडोवन हाडपाची मागणी केली। हे मागणे फाटलो मुखेल हेतू आसा तो म्हळ्यार भंडारी समाजाक राजकीय आरक्षणाचो। कुंकळे आयडीसींतल्या प्रदूषणाचे समस्येक लागून थळावे लोक तापल्यात। गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लोधिकाऱ्याच्या सुचोवण्या प्रमाण शुक्रारा 2 युनिट बंद केले, जाल्यार शेनवारा इंडोटेक आयस अँड कोल्ड स्टोरेज आनी संवसारीक पावंड्यार गोंयची सिंगल माल्ट विस्की तयार करपी फामाद मे जॉन डिस्टिलरी कंपनीक नोटीस जारी करून युनिट बंद करपाक सांगला। कुंकळे उद्देगीक वचणुकेंतल्या प्रकल्पांतल्यान प्रक्रिया करूंक नाशिल्लें उदक उक्त्या सुवातेर सोडटाले, हाका लागून जलस्रोत प्रदूषित जावपाक लागले। शुक्रारा उपजिल्लोधिकाऱ्यान थळाव्या आमदारां सयत कुंकळे उद्देगीक वचणुकेंतल्या प्रदूषणाची पळोवणी केली। वेगवेगळ्या युनिटांतल्यान प्रक्रिया करूंक नाशिल्ल्या उदकाक लागून जलस्रोत प्रदूषित जाता अशें दिसून आयले। उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान युनिटांक कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी करून काम बंद करपाचो आदेश दिलो। नागरिकांक गांव पातळीचेरूच न्याय मेळचो म्हणून गोंयांत पयल्या ग्राम न्यायालयाची स्थापना केल्या, अशी माहिती न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हांणी दिली। वाळपय नगरपालिकेन ग्राम न्यायालयाची थापणूक जाल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या ग्राम न्यायालयाचो न्यायाधीश वासीम रिजवी हे आसतले। जायते फावट सामाजीक आनी आर्थीक कारणांक लागून ग्रामीण भागांतल्या लोकांक उच्च न्यायालयांत वचप शक्य जायना, तेन्ना तांकां न्याय मेळपाक ते खंय तरी फाटीं उरतात। ही जोडीव भरून काडपा खातीर आतां गांव पातळीचेरूय न्याय दिवपाचो मोख लक्षांत घेवनूच ग्राम न्यायालयाची थापणूक केल्या, अशी माहिती न्यायमूर्ती इर्शाद आगा हांणी दिली। न्यायालयान जे निकश थारायिल्ले आसात त्या निकशानुसार लोकांनी फुकट आदोगाद मेळोवपाची सोय उपलब्ध केल्या, तिचोय लाभ घेवचो असो उलो ह्या वेळार आदोगाद शिवाजी देसाय हांणी मारलो। केपेच्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो लोकां खातीर मरणाचो सांपळो जाला। फकत 150 मीटर रस्त्याचें डांबरीकरण जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यान त्रास सोंसचे पडटात। हो केपें तालुक्यांतलो मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली तरी लेगीत सावरी ते काजूवाड्यावेलो सुमार 150 मीटर रस्त्याची अवतिकाय मात तशीच आसा। ह्या मातयेच्या रस्त्याक लागून थळाव्यांचे हाल जाल्यात। खासा करून गुरवार बायलांक ह्या रस्त्याक लागून खूबच त्रास सोंसचे पडटात, अशें सरपंच आश्विनी गांवकाराचें म्हणणें। सरकार फकत आपल्याक फायद्याचें आसा ताकाच प्राधान्य दिता। ह्या रस्त्याक लागून ह्या वाठारांतल्या थळाव्यांक त्रास जाता हाची जाणविकाय आसा अशें म्हणी थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टान खंत उक्तायली। हो 150 मीटर रस्त्याचें डांबरीकरण करपा खातीर लेगीत राना खातें परवानगी दिना। संबंदीत मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करपाक मजत करची, अशी मागणी आमदार डिकॉस्टान ह्या वेळार केली। गोंय राज्यांत 23 आनी 24 सप्टेंबराक पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। हे खातीर 23 आनी 24 सप्टेंबराक म्हणजेच सोमारा आनी मंगळारा हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। वायू प्रदूषण आणि ब्रेन स्ट्रोक विशीं भिरांकूळ माहिती मुखार आयल्या।
वायू प्रदूषणाचो परिणाम धूम्रपान सारकोच आसता आनी ब्रेन स्ट्रोकाचें तें मुखेल कारण. हवेंतले ल्हान पूण स्थिर आनी हलके कण हवेन प्रदूषण करतात. इतलेंच न्हय तर ताका लागून स्ट्रोक जावपाचोय धोको वाडटा. अहवालाच्या निरीक्षणा प्रमाण फाटल्या 3 दशकांत स्ट्रोक जावपाची शक्यताय आनी ताका लागून मरण आयिल्ल्या लोकांचो आंकडो व्हड प्रमाणांत वाडला. उच्च रक्तदाब, धूम्रपान, उच्च कोलेस्ट्रॉल, घरगुती वायू प्रदूषण आनी पार्टिक्युलेट मॅटर वायू प्रदूषण हाका लागून स्ट्रोक जावपाचो धोको चड वाडटा अशें स्पश्ट केलां. भौशीक पावंड्यार हवेच्या प्रदूषणाक आळाबंद हाडपा खातीर निवळ हवेचो वाठार आनी धूम्रपान विरोधी उपाय येवजण्यो चालीक लायतना स्थूलताय आनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज वॉशिंग्टन विद्यालयांतले डॉ. कॅथरीन ओ. जॉन्सन हांणी उक्तायली. मांडवी पुलाचेर शुक्रारा कारीन ओव्हरटेक करतना 2 दुचाकींक धपको दिल्ल्यान 3 जाण गंभीर जखमी जाल्लीं. उपरांत ह्या अपघातांतले कार चालक रोशन शाह हाका सोरो पिवन गाडी चलयिल्ल्या खातीर आनी गाडयेचो मूळधनी बाबूसाब कळंगुटकर हांचेर गुन्यांव दाखल केला. वाळपय मावशी जंक्शनाच्या मुखेल रस्त्यार आशिल्ली पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक कळीत करिना फुडें ह्या पायपलायनीच्या दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें. गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. म्हापशा दुचाकी आनी कारी मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. स्विगी कंपनीच्या नव्या धोरणा प्रमाण स्विगी कामगारांचो मोबदलो कमी करपाच्या फाटभुंयेर शुक्रारा दक्षिण गोंयांतल्या स्विगी कामगारांनी आंदोलन केलें. आमी दिसभर कश्ट करतात पूण फावो तितलो मोबदलो आमकां मेळना जाल्यार हें आमकां परवडचें ना अशें स्विगी कामगारांचें म्हणणें. जो मेरेन योग्य मोबदलो दिनात तो मेरेन कामाक सुरवात करचें ना असो ठाम निर्णय दक्षिण गोंयच्या स्विगी कामगारांनी घेतला.
आप आणि काँग्रेस हे दोन वेगवेगळे पक्ष आसात. दोगांकूय पक्षवाढीचो पुराय अधिकार आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो. अमित पाटकरांच्या विधानांत कांय चुकीचें ना अशें म्हणीत ठाकरेचो पाटकराचे पक्षवाढीचे भुमिकेक तेंको. राज्यांत सद्याक आघाडीक बिगाडीचें चित्र दिसता. हाका कारण थारला तें म्हळ्यार आप आनी काँग्रेसी मदलें कास्किसांव. 40 मतदारसंघांत काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाचे प्रदेशाध्यक्ष पाटकराच्या विधानाचेर हें विधान म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याचे स्क्रिप्टीचो भाग अशी जाहीर टिका आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान केल्ली. पालेकराचे टिके उपरांतूय पाटकार आपले विधानाचेर ठाम राविल्लो. आतां काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन अमित पाटकराच्या विधानाक आपलो तेंको दिलो. पक्ष घटमूट करप हातूंत कांय चुकीचें ना अशें ठाकरे म्हणटा. दोन ऑक्टोबरा सावन घराघरांनी वचून पालिका आनी पंचायत कोर उखलपाच्या मोहिमेक सुरवात करतले अशें मुख्यमंत्र्यान फुडें उलयतना सांगलें. नितळ भारत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 सावन सुरू केल्ली एक म्हत्वाची मोहीम अशें मुख्यमंत्री उलयला. गोंयांत कोयराचो मोठो प्रस्न आसा. ह्यान फुडें भौशीक सुवातीचेर जे कोण कोयर उडयतात तांचो फोटो मारून ते विशींची कागाळ पुलीस स्टेशनाचेर करची असो उलो मुख्यमंत्र्यान मारला. अशांचेर दंडात्मक कारवाय करतले आनी तांची गाडी जप्त करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिली. हॉटेलांचो कोयर उखलपी कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळा कडेन नोंदणी आवश्यक आसा हाची यादूय मुख्यमंत्र्यान करून दिली. 2 ऑक्टोबरा सावन राज्यांत 1 तास हे मोहिमे वरवीं पंचायत आनी पालिका घराघरांनी कोयर उखलतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्वच्छता ही सेवा कार्यावळींत उलयतना सांगलें. दुरुस्ती खातीर गॅरेजी भायर दवरिल्ल्यो दुचाकी जाळपाचो प्रकार मडगांवां घडलो. उजो घातिल्ल्यान 4 दुचाकी जळून सुमार 2 लाखां परस चड रुपयांचें लुकसाण जालें. ह्या प्रकरणांत दिवचल पुलिशेन एकल्याक ताब्यांत घेतलो. मुळगांव नानोडे बायपास रस्त्या कुशीक शिवलकर वाडो वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्ले गॅरेजींत दुरुस्ती खातीर दवरिल्ल्या दुचाकींक कोणे तरी उजो घालो. दुचाकी जळपाची ही घडणूक शुक्रारा राती 10:30 वरां उपरांत घडल्या. दुचाकी नेमक्यो कित्याक लागून जळ्यो तें कळूंक ना. हे विशीं गॅरेज चलोवपी मेकॅनिकान दिवचल पुलिशेन कागाळ नोंदयली. शेनवारा दनपारा पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. ह्या प्रकरणांत एका थळाव्या दुबाविताक तरणाट्याक पुलिशेन ताब्यांत घेवन चवकशी सुरू केल्या. काणकोण तालुक्यात 30 ते 40 पिरायेच्या लोकांमदी किडनीचे दुयेंस वाडपाक लागला. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार दादल्या परस बायलां मदीं हे दुयेंस चड दिसून येवपाक लागला. हे प्रमाण दादल्या परस दुपेटीन आसा अशें दोतोर जगदीश काकोडकर सांगता. काणकोण तालुक्यांतले किडनीचे दुयेंस आशिल्ले 60% लोक हे शेतकी आनी नुस्तेमारी वेवसायांतले. कांय वर्सां आदीं गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी अहमदाबादच्या एका संस्थेन काणकोणा वचून ह्या दुयेंसाचो अभ्यास केल्लो. हातूंत प्रामुख्यान हे दुयेंस खंयच्यान आयलें, उदक, जमनीचो दर्जो, जेनेटीक ह्या मुद्द्यांचेर अभ्यास केल्लो. पूण हातूंत तांच्या हातीक कितेंच लागूंक ना. ह्या वर्सा गोंय वैजकी महाविद्यालयान गोंय विद्यापिठाच्या जोड पालवान परतो अभ्यास करपाचें थारायलां. बेताळबाटी वाठारांतल्या नवीन हॉटेल प्रकल्पाक थळाव्यांनी खत विरोध केलो. हॉटेलाच्या प्लॅनाचेर पार्किंग, सिवरेज तशेंच टीसीपीचे नेमांक पाळो दिवंक ना. देखून थळाव्यांनी टीसीपी कडेन ह्या विशीं पळोवणी करची अशी मागणी केली. हॉटेलांतले गाणयारे उदक शेतांत सोडटा असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या हॉटेलाच्या धनीक कसलोच परवानगी घेनासतना बांय बांदपाक सोदता अशें थळावे सांगता.
सारमानस ते टोकावेली फेरी सेवा ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेरयो चलतात त्योय बी आतां जाणट्यो जाल्यात देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता। फेरी बोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीं-मदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा। सारमानस टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून तगले, मात खंयचे कडेन कांयच ना। हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात 2च फेरयो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात। एक फेरी बंद पडली जाल्यार प्रवाशांचे हाल जातात। वरांची वरां रावचें पडटा। कितें म्हूण करपाचें थळावे तकलेर हात मारतात। सरकारान बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची, ह्या मार्गार आनी 3 तरी नव्यो फेरी बोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागले। दिवचलचो बोड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो अपघातांक आमंत्रण दीत आसा। ह्या रस्त्यार दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडतूच आसा। हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा। फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर सुमार 12 जाणांक जीव वगडावचो पडला। सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची जेणे करून ह्या रस्त्यार घडपी अपघात कमी जातले, तशेंच रश गाडी चलोवप्यांचेर नियंत्रण हाडपाक येरादारी पुलीस नेमान दवरचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। तांब्याच्या आयदनांत रातभर दवरिल्लें उदक पियेवपाचे जायते फायदे आसात। आयुर्वेदांत लेगीत तांब्याच्या आयदनांतल्या उदकाक महत्व दिलां। तांब्याच्या आयदनांतले उण्यांत उणे 8 वरां दवरिल्लें उदक पियेल्यार कुडींतली अशुद्धताय भायर काडून यकृत आनी मूत्रपिंड निरोगी उरपाक मजत जाता अशें म्हणटात। तांब्यांत एंटीमायक्रोबियल, एंटीऑक्सिडंट आनी हेर जायते भलायकीक फायद्याचे गुणधर्म आसतात ते अशे पचनक्रिया घटमूट उरता, संसर्गजन्य दुयेंसां निर्माण करपी बॅक्टेरिया आड हे उदक प्रभावी थारता अशें मानतात। मोडसाण उणी करता आयुर्वेदा प्रमाण उणे 8 वरां दवरिल्लें उदक पिवचें। थायरॉयडा खातीर तांब्याच्या आयदनांतलें उदक पिवप फायद्याचें। देशांत इंटरनेट आनी स्मार्टफोन वेवसाय नेटान वाडत आसा। इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारताचो इंटरनेट वेवसाय फुडल्या 6 वर्सांत म्हळ्यार 2030 मेरेन 83 लाख कोटी रुपया जातलो। स्मार्टफोन वेवसाय 2032 मेरेन 7.43 लाख कोटी रुपया मेरेन वाडटलो। सध्या भारतांत दर म्हयन्याक 7.5 कोटी गेमींग वापरपी आसात। संवसारांतल्या हेर लोकां परस भारतीयांक स्मार्टफोनाचें चड व्यसन आसा। 88.10 कोटी भारतीय फोनाचेर सतत सक्रीय आसतात। मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म इनमोबीच्या अहवाला प्रमाण भारतांतले लोक दर दिसा संवसारांतल्या सरासरी परस सुमार 1 वर चड स्मार्टफोन्स वापरतात। दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आतां घेवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला। पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता। जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता। काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा। तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें। काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवा येवप ही लक्षणां दिसूं येतात। जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसूं येता। ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो।
संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली। ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां। कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिली। 2050 कर्करोगाची सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात। कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोठेपण सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात। दोन 2025 सावन केंद्रान सीट बेल्ट्स वापरपाची सक्ती केला। रस्त्यार जावपी अपघात उणे करपा खातीर फुडल्या 2 वर्सांत येरादारी धोरणांत 2 म्हत्वाचे बदल चालीक लायतले। 2025 वर्सा सावन हलके, खाजगी आनी भौशीक वाहनां खातीर नवे मानक थारायतले। जड वाहनां खातीर 2026 सावन नवे नेम लागू जातले। केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण हाका लागून गंभीर जखमी जावप आनी अपघातांत मरण येवप्यांचो आंकडो उणो जातलो। गोंयचो अंत्रूज मार्ग म्हूण फामाद आशिल्ल्या फोंड्या तालुक्यांत प्रत्येक क्षेत्रांत जायत्या कलाकारांनी नामना जोडल्या। असोच एक फोंडेचो ज्येश्ठ नाट्य आनी फिल्म कलाकार म्हळ्यार महादेव उर्फ आप्पा खानोलकर। आपाचे एकूण कला क्षेत्रांतल्या कार्याचे हो आढावो। फोंडे माल ही कलाकारांची खाण। ह्या मालांत जायते जाणांनी कलेच्या मळार नामना जोडल्या। असोच अंत्रुजांतलो उमेदी आनी उत्सवी कलाकार म्हळ्यार महादेव उर्फ आप्पा खानोलकर। मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच। मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वास आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना। घरांत पोशिल्ल्या सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात, तांकां सदांच जेवण खाण दितात, मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना। मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेची फिडॉल परेराच्या रुपान मेळ्ळा। हे फिडॉल परेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्या तशेंच माजरांची कुयदाद घेता। ताणें ताच्या घरांत सुमार 54 सुणे आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला। सावयवेरेच्या कावगाळ वाठारांत रावपी विष्णुदास नायक गेली कितलींशींच वर्सां माडाच्या हिरा पासून पारंपारीक सारणी तयार करता। नोकरी करता तरी लेगीत ताणें माडाच्या हिरा पासून सारणी करपाचो हो पारंपारीक वेवसाय सुरूच दवरला। फोंड्या सावयवेरेच्या कावंगाळ वाड्यावेलो विष्णू नायक फाटलीं 10 ते 12 वर्सां जालीं माडाच्या हिरा पासून पारंपारीक पद्दतीन सारणी तयार करता। कसलेंच मार्गदर्शन घेनासतना ताणें स्वता सारणी तयार करपाचो यत्न केलो आनी तातूंत ताका यश मेळ्ळें। देखून ह्या कामांत तो आतां एक्सपर्ट जाला।